예수 암자 소야 소로양가 박야노냐 옴루당자 지바자 예예 예수 암자 Deodor Rei Yabuidora Daror Liucha Mushakura Nasam Odi Sori Naka Adam Ibid Patokele Surgi Cendar Depan Dample Ukte Koruk Urnunte Ye Vigi Dunye Soglang tumkan Dio baro distiyo? माई मोगाचो येवकार तुमकां सगल्यांक आयचे मिसाची भेटीन आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या फ्रेंड्सी गोम्सच्या ओतम्या पासत देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक मागुया दुसरें तेसो आमी भेटयता मार्कुस डायस ताच्या 3ऱ्या वर्साचें उगडास करून देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया आयज तावन आमी लागशिल्ली तयारी जेजूच्या जल्माची म्हणजे क्रिस्मसाची नोवेना आमच्यान म्हणूंक जाता आयज तावन सुरू जाता ही लागशिल्ली तयारी करता आसतना आमच्या जिवितान आनिकूय जेजूची ओळख समजणी आनी जेजूचो मोग भितर सरूंक मागुया तशेंच ह्या सुमानान आमच्या गोंयान जिल्ला पंचायत इलेक्शन्स जातलीं मागुया सगल्या उमेदवारां पासत तांणी बरे भाशेन आपली कॅम्पेन करूंक आनी बरे भाशेन बऱ्या मनान ते फुडें सरूंक खेरीत भाशेन मागुया आमच्या सगल्या लोकां पासत सगल्या वोटरां पासत तांणी मत मारता आसतना आमच्या गोंयचें वातावरण पळोवपाक समजून घेवपाक कितें जाता तें खंयची पार्टी कितें कोत्ता खंयचो उमेदवार खंयच्या वाटेन आसा हें बरे भाशेन समजूंक वोट फोडपी आसात तांकां पयस करूंक आनीक बरे आसात त्या मनशांक ताणें वेंचून काडूंक सगल्या लोकांक आमी देवाची कृपा आनी जाणवाय मागुया आनी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमची जण एकल्याची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वोट तुमचे सवे आसूं भासायिल्लो सोडवंडार एक राजा आनी आमच्या जिवितान हें रायपण चलोवंक तो येता आसतना आमी आमचें जण एकल्याचें जिवीत कशे भाशेन ह्या आमच्या सोडवंडाराक ह्या आमच्या राजाक लागता कशे भाशेन ते संबंद आमचो आसा हें आमकां समजून घेवंक कृपा मागुया आनी जायते पावटी आमी जेजूक आमचो राजा करचे बदलीक ह्या संवसाराचे राजा करून घेतल्यात असले आमचे चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागुया हांव पातकी सर्वद्विदार देवा आनी तुमकां भाव भयणी म्हजो गुन्यांव चारून सांगता मनान चिंतून दोळान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध ह्या पासत भाग्यान सदांच सांकवार मरे सगल्या दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणींदू म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर्पद्विदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर प्रार्थना देवा मनशा कुळाच्या रचणारा आनी सोडवणारा तुज्या एकल्याच पुतान एके नित्य आंकवारी कुशींत मनशा स्वयं घेवंक तुजी खुशी जाली आमच्या मागण्यांक दोयेन कान दी
आमच्या मनशा सैम घेतलेलो तुजो मोगाचो पूत आपल्या देवसैमाची आमकां भागीदारां करूं हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासनांच्या सासना. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. जाकोबान आपल्या पुतांक आपोवन सांगलें, जाकोबाच्या पुतांनो, म्हजे भोंवतणी एकठांय जायात आनी चीत दिवन आयकात. तुमच्या बापा इस्रायलाचें चीत दिवन आयकात. जुदा, तुजे भाव तुजी स्तुती करतले. तुज्या दुस्मानाचे गोमटेक तूं दवरतलोय आनी तुज्या बापायचे पूत तुका नमस्कार करतले. जुदा एक शिवाचो पेटो. म्हज्या पुता, शिकार करून तूं परतून आयलाय. शिवा भाशेन ओ एके शिवणे भाशेन दिम्यो मोडून जमनीर सोरपटून तूं उकोड्या बसलाय. कोण तुका उठयतलो? येवचो आसा तो हे पर्यान जुदाच्या हातांतली बेटकाटी कोण काडून घेवचो ना. तशेंच ताच्या जाणगा मदलो पोदवेचो दांडो, कित्याक ती पोदवी ताचीच आनी सगल्यो पोरजा ताच्यो आज्ञा पाळटल्यो. देवाचें उतोरें. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सोडवणार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. सगळीं बरोबर म्हणुया. सोडवणार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. देवा, राजाक तुजें शाणेपण दी. तुज्याच नांवान नीत करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातान घाल. असो तो न्यायनितीन तुजे पोरजेची मनसुबी करतलो आनी तुज्या दुर्बळांक नीत करून दितलो. आमचो जबाब. सोडवणार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. पर्वताचेर लोकांक शांती उपजूं, दोंगरांचेर तांकां न्यायनीत मेळूं. नितीन तो दुर्बळांक राखूं आनी गरिबांच्या भुरग्यांक निवारूं. आमचो जबाब. सोडवणार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. ताच्या काळार वस्तली प्रमाणीकपण आनी शांती. चोंद्रीम आसो सोर शेकान शेक तीं तोगतलीं. एका दर्यातान दुसऱ्या दर्या पर्यान, न्हंयचे देगेर तान प्रितुमेच्या शिमा पर्यान चलतली ताची राजवट. आमचो जबाब. सोडवणार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. सदांकाल ताचें नांव व्हड जावं आनी सुर्या तोगोसोर तें तोगूं. प्रितुमेचीं सगलीं कुळां ताका लागून आपूण सोदोवी म्हणटलीं. सगलीं राष्ट्रां ताचें नांव वयर काडटलीं. आमचो जबाब. सोडवणार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. सगलीं उबीं रावया. भोव व्हडत्या सोर्वेस्पराची जाणवाय तूं. सगल्यो वस्तू नेटान पूण गोडसाणीन मांडावळीर तूं घालताय. शाणेपणाची वाट आमकां शिकोवंक ये. Sorvesporak soi soi, sorvesporak soi soi, sorvesporak soi soi,
solves porra sui sui. सर्विस्पोर तुमची सवय आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू क्रिस्त दाविदाचो पूत आनी अब्रामाचो पूत ही ताची पिळगी. अब्रामाक जल्मलो इजाक, इजाकाक जल्मलो जाकोब, जाकोबाक जल्मले जुदा आनी ताचे भाव. जुदाक जल्मले पेरेज आनी झारा, हांची आवय तामार. पेरेजाक जल्मलो हेज्रोन, हेज्रोनाक जल्मलो आराम, आरामाक जल्मलो अमिनादाब, अमिनादाबाक जल्मलो नाशोन, नाशोनाक जल्मलो सालमोन, सालमोनाक जल्मलो बोआज, हाची आवय राहाब. बोआजाक जल्मलो ओबेद, हाची आवय रूथ. ओबेदाक जल्मलो जेसे आनी जेसेक जल्मलो दावीद राजा. दावीद राजाक जल्मलो सोलोमाव, हाची आवय उरियाची पोतीन. सोलोमावाक जल्मलो रोबोआम, रोबोआमाक जल्मलो आसा, आसाक जल्मलो जोसफात, जोसफाताक जल्मलो जोराम, जोरामाक जल्मलो ओसियस, ओसियसाक जल्मलो जोताम, जोतामाक जल्मलो आकाज, आकाजाक जल्मलो हेजेकियस, हेजेकियसाक जल्मलो मानासे, मानासेक जल्मलो आमोन, आमोनाक जल्मलो जोसियस, जोसियसाक जल्मले जेकोनियस आनी ताचे भाव. ह्या काळार इस्रायल परजेक बाबिलोनीन निर्वाशी करून व्हेली. बाबिलोनीच्या परदेसांत उपरांत जेकोनियसाक जल्मलो सालातियेल, सालातियेलाक जल्मलो जरुबाबेल, जरुबाबेलाक जल्मलो अबियूद, अबियूदाक जल्मलो एलियाकीम, एलियाकीमाक जल्मलो आजोर, आजोराक जल्मलो सादोक, सादोकाक जल्मलो आकीम, आकीमाक जल्मलो एलियद, एलियदाक जल्मलो एलियाजार, एलियाजाराक जल्मलो मातान, मातानाक जल्मलो जाकोब, आनी जाकोबाक जल्मलो जुजे, मारयेचो पोती. हिका क्रिस्त म्हणटात तो जेजू जल्मलो. अशें आसता सगल्यो मेळून अब्रामाक तावन दाविदा मेरेन आसल्यो 14 पिणगां, दाविदा तावन बाबिलोनाच्या परदेसा मेरेन आनीक 14, आनी ह्या परदेसा तावन क्रिस्ता मेरेन आनीक 14. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. 9 दीस नातालांचे तयारीक. भाव भयणीनो, आयज तावन ही लागशिल्ली तयारी जेजूच्या जल्माची आमी करता आसतना सुरवात करतात आयज जेजूची वांशावळ. जेजूची वांशावळ अब्रामा तावन सुरू जावन क्रिस्ता मेरेन 14 14 14 पिळगो. आमी जण एकलो आयज ह्या संवसारांत आसा ती आमची सुरवात खंय थावन तरी जाल्या. आमची वांशावळ आसा जण एकल्याची, आनी ही वांशावळ म्हणजे आमचें ओरिजीन, आमी खंय थावन सुरू जाल्या हें आमकां जाणा जावपाक वो आमी तें मनान दवरपाक गरज. घोडे आमचे लागीं हे भाशेन 14 14 14 जनरेशन्स घोडे आमकां कोणाक खबर आसची ना, आनी सोदून गेल्यारूय बीन आमकां ती मेळची ना. पूण जें कितें आमी जाणा आमचेच विशीं, आमच्या कुटुंबा विशीं, तें मुखार व्हरता आसतना आमी कोणें विचून काडलेलीं हें जाणा जावपाक गरज. दुबावेरेत आमकां सगल्यांक जेजू क्रिस्तान विचून काडल्या. आनी जेजू क्रिस्त कोण? जेजू क्रिस्त सोडवणदार. बेस्तो सोडवणदार न्हू, भासायलोलो सोडवणदार. आनी भासायलोलो सोडवणदार आसपाक गरज पडली, कित्याक मनीस जेन्ना पातकान पडलो तेन्ना सांडलेलो कसो जालो. आनी देव सदांच आमचो मोग करता हें दाखोवपाक, वो हें आमी जाणा जावपाक आमकां आमचे सवें म्हणजे मनशा कुळा सवें हो भासायलोलो सोडवणदार येतलो, ही भासावणी जाली. हाचे पयल्या वाचपान जाकोब आपल्या भुरग्यां लागीं उलोवन तांकां खेरीत भाशेन उलो मारता. जुदा आनी ताचे भाव
फुडें वचपाक आनी थीर रावपाक. तातूंत भितर झुजारी आसात, तातूंत भितर जें कितें पाड जालां तें जाग्यार घालपाचें आसात, तातूंत भितर डिसिप्लीन हाडपाची, जे भशेन आमी आयकलां बेटकाठी हातान घेवन जुदा हें राज मुखार चलयतलो. तशेंच जी वाशावळ आमी आयकल्या तातूंत वेगवेगळे तरेचे मनीस आसात. एके वाटेन आब्राम आसा, त्या उपरांत मागीर मदेंच राजा येतात, मदेंच ओस्तोऱ्यांची नांवां आमी आयकल्यान, ज्यो जुदेव न्हय, जुदेवांच्यो भायल्यो. आनी शेकी जेन्ना जेजू जल्माचो वेळ पावता तेन्ना जुजेचो पूत न्हय तो, पूण मारयेचो पूत म्हूण आमकां दिला. हिका क्रिस्त म्हणटा तो जेजू जल्मलो, ती पोतीन जुजेची. भाव भयणीनो, ही वाशावळ घडी आमकां आठवेच तरेनची लागत आनी थोड्यो वस्तू आमकां समजूंक त्रासूय जायत, पूण गरजेचें सोडवणदार आमच्या मनशा कुळान भितर सरता, सोडवण दिवपाक मुखार सरता. आयज आमची कसली परिस्थिती जी आसा, वेगवेगळे तरेन घडी आमी तर सांडलेली आसा. आयच्या काळार आमकां सोडवणदाराची आनिकूय गरज आसा, व चड गरज आसा अशें आमकां दिसता. जाल्यार ह्या सोडवणदाराक आमच्या काळजांत, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या वाड्यांत, आमच्या राज्यांत, आमच्या ह्या संवसारांत नव्यान हाडूंक आनी ही सोडवण आमी जण एकल्यान चाकूंक आमकां हे भेटेन आमी कृपा मागून घेवया. Betoning git घेऊया C43 पेज नंबर 46. म्हज्या भाव भयणीनो, हें म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. देवा, मनशा कुळाच्या रचणारा आनी सोडवणदारा, तुज्या एकल्याच पुतान एके नित्य आंकवार कुशीन मनशा तुजे सोबेची ही देणी पवित्र कर आनी जेजूच्या कुडी रोगताच्या ह्या श्रेश्ठ बलिदानान तूं दिताय त्या सर्गीच्या खाणा पिवणा वरवीं नवी घोटाय आमकां मेळूं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारान सासणाच्या देवा, सर्व काळ्यान सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगल्या प्रवाद्यांनी परगोटलें. उतरां वर्त्या मोगान आंकवार मायेन ताका सांबाळलो. जुवांवान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतच ताची ओळख दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोसान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलोलीं ताका मेळूं आमी सगलीं गितां गावन वाखाणणेची देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर्व दलबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता.
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. सोब्या जेजू तुझे मरण आमी समरता, तुझे पण आमी परगटता, तुझे येण्याक आमी वतरेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचे विस्तारले ते पयशे बेचो उगडास कर आनी लेव आमचे बागेवन बापा, फिलिपनेर आमचे गोवडी बापा, सिमिया आमच्या दारी गोवडी बापा आनी सगळे यादनेकी वर्गा बरोबर तिका आपली मोगान वाडय. सर्वेस्परा तुझे चाकरा मार्कुसाची काकूत कोता काय संवसारांत तुवें आपूण वेलाय, तसो पवित्रनाला वरी जेजू बरोबर तो मेलो तसोच ताजे बरोबर तो पुनः जिवंत जावन पुनः जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्या ते आमचे भाव भयणीची काकूत कर. ताका दिसल्या गती मेल्ल्या समेस्तांक जे पडजोडीत मुखाम आपण फाव कर. आमा समेस्तांची दया करून मागता वा मरे देवाची मागीर सांगाती बागेवन जुजय जपोती बागेवन दोत्ता बागेवन जेवास आनी सोरी काडी तुका मानुल्या ते सगळे भक्त बरोबर सासनाचे सुखांत आमकां वांटो दिता सांगाता. तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ताचे पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. जेजू सोडवंडार आमच्या मनशा सैमान भितर चल्लो आनी आमकां आपल्या देव सैमान ताणें वांटेली केले. देवाक आर्गां दिवया हे देवाळ्या देण्या पासत आनी हें देव सैम आमकां आमचें मनीस सैम उंच उंच उबारूंक आमी तयार आसांव देखून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा तुजें नांव पवित्र आसा, तुजें राज आमकां, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक भोगता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडूंक नाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता.
आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेत्यान राजवट चलयताय सासनाच्या सासना सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमची काकूट कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमची काकूट कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. कुशल मोन काळजाभोवती कोरया वचोन कोरयाचें मोन. कुशल मोन काळजाभोवती कोरया वचोन कोरयाचें मोन. हे तुजे जुवाचे मोने Zai zapka udor tuže, zavolila nirvasiče, atmyaje bod godaječe, je kol tuže amte varpon, baba pavoj amte pozor, tušal mora
प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, तुज्या देण्यान आमी दादोशी जाल्या. तुजो पूत स्वर्गार जावन येतलो तेन्ना ताका घेवंक परजळीत दिवट्या परी आमी जावंक ओतरेकता. देखून तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उज्यान आमचीं काळजां पेटय आनी असले ओतरेक ह्या दिसांनी आमचे भितर अदीक अदीक वाडय म्हूण मागता. आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालू. वचून ह्या जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. आयज सांजे 6:30 वाजता भोव पवित्र संस्काराची बसवणी गरजेन जातली. नोवेनाची मागणी. शाश्वत आदाराची माये, पळय म्हाका एका निर्भाग्या पातक्या तुज्या पांयां लागीं. हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता सगलो म्हजो विस्वास. एक आकृतीचे माये, चुरचुरे कोर म्हजे. हांव आयकतां सगल्यांनी तुका पाचारलेली. आसऱ्या आनी बरवाशा पातक्याच्या जातोर म्हजो आसरो आनी म्हजो बरवासो. हांव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या. उगड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक जो येता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजो सासणांचो चाकर कसो. हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दितां. दिलो देखून म्हाका ताचे काकृतीन हो विस्वास तुजे ताय. खात्री जशें हांव सत मानतां म्हज्या सासणाच्या साल्वासावांची. कोटा जायते पावटी आदीं निर्भागी जावन पडलो, कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणां तुजे मजतीन हांव जैत व्हरतलो. हांव जाणां तूं म्हाका मजत दितली म्हूण. जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयेवन पूण भियेतां पातकाचे ताळणेन तुजो आदार मागोना जायत म्हूण आनी इबाडीत म्हूण म्हजो ओतोर व्हरता म्हाका तुजे. आनी हांव प्रार्थून मागतां तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळो. अदीक करून हेमकोंडाच्या चोपकेच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणून तुका हे माये आदार म्हाका दी. शाश्वत आदाराची माये, निर्मिनाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक. शाश्वत आदाराची माये, नमान मरे कृपेन बलुल्ले सर्वेस्पर तायसा उष्ट्रामध्ये तू सुदैव आनी सुदैव जावपूच येसू. बागून मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. शाश्वत आदाराची माये, नमान मरे कृपेन बलुल्ले सर्वेस्पर तायसा उष्ट्रामध्ये तू सुदैव आनी सुदैव जावपूच येसू. मरे देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमन. शाश्वत आदाराचे माये, नमान मरे कृपेन बदलले सर्वेस्पर तायसा उष्ट्रामध्ये तू सुदैव आनी सुदैव जावपूच येसू. बागून मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बागून ती मारिये आदार दी अदृश्टांक सांपडलेल्यांक मजत कर अस्कोत काळजाच्या. माग करचे पासत जा शेरांतीन देवाच्या मुणयारांची. विनत कर सगल्या देवाक भेटलेल्या वस्तुऱ्यां पासत. फावो कर तुजो आदार सगल्यांक जे मागतात तुजो सासणाचो आलाशिरो. तुका केल्या आमचो आसरो हे सायबिणी. प्रार्थुया. हे सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें आमकां दिल्ली माय मारयेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवं. जिच्या अजपाच्या उपकारांक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावन तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदां काल फोड तुजे सोडवणेचो. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना.
सगळ्या पिडेवंतां पासत ह्या वेळार मागुया. आमचो आदार सोमयाच्या नांवार आसा. आनी स्वर्ग आनी संवसार उरला. सोमया म्हजे मागणें आयक. आनी म्हजें हृदय तुजेशी पाव. सोमया आसूं तुमचे सवे. आनी तुमच्या आत्म्यासून. प्रार्थना तुका सोमया देवा, ह्या तुज्या चाकरांक फावो कोर सदांच बगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनंदवंत आदारान बागेवन सदांच आंकवार मरयेच्या ती निवारूंक ह्या काळाच्या खोतींतली आनी बगूंक पावूंक सासणाचें दादूसपण क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूंक, तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक, तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक, तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक, तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक, जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सोर पदवीदार देवाचें बेसांव बापाचें पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें तुमचे वयर देवूं आनी सदां काल तोगूं. शेवटाक गीत घेवया T29 पेज नंबर 216. Di mai